आम्ही सरांना एकच क्वेश्चन केला की सिडनी जो जाणी कंप्लेंट केल्या सेसिलाचेर आनी त्याच्या नावान FIR रजिस्टर जाला, दॅट FIR वॉज रजिस्टर्ड विदिन 24 hours आयिल्ले आनी लोक आयिल्ले विचारपाक की आमी जी कंप्लेंट केल्ली अगेन्स्ट MLA and Sydney and builder has been obstructed from performing his duty, and Jennifer has been obstructed from performing his duty, her duty, and ताजी आउटरीच केल्या काय मॉडेस्टी सेसिलान कित्याक व्हिडिओ काढून. म्हणजे तुम्ही सांबाळपाक जाय आता मिनिस्टरांचे MLAंचे बी जर तुम्ही व्हिडिओ काढता जाल्यार यू आर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी. बी केअरफुल, दिस इज द लॉ एज पर गोवा पुलीस. भारतीय न्याय संहिता आसा पळय ती BJP न्याय संहिता. दिस इज द न्यू लॉ ऑफ गोवा. कंप्लेनंटाची FIR रजिस्टर जायना आणि ज्या कंप्लेनंटाची FIR रजिस्टर जायना, ज्या कंप्लेनंटांचे एविडन्स दिला त्याची FIR रजिस्टर जायना आणि मिनिस्टराचे क्रोनी आसा ताजी FIR रजिस्टर जाता. सगळ्यांक खबर आहा सिडनी कोण तो. म्हणजे सरकाराक आमी प्रश्न विचारपाचे ना, MLAंक प्रश्न विचारपाचे ना आणि विचारले जाल्यार तुम्ही जेलीन घातले, ऑफेन्स रजिस्टर करतले. This is what is Goa. Then I don't know where we are heading. So we are seeking an answer. I think Cecil, you take a call on what is to be done. It's your FIR. We want that FIR to be registered. आमका FIR जायच जाव. तुम्ही त्यांचो FIR घातला तर आमचो FIR जावंकूच जाव. तुमच्या हातीन आहा. You are traditional charge. You got the full authority. FIR करा आम्ही वयता करा. एक इन्सिडेंट 2 कंप्लेनी तुम्ही एक रजिस्टर करता तेका तुमका इन्क्वायरी लागूना, ताज्या इन्क्वायरीक तुमका टायमूय लागूना. विदिन 24 hours तुम्ही रजिस्टर केली आणि ही जी कंप्लेंट पयली आयली ताका इन्क्वायरी करपाक तुमका 6 महिना टाइम जाय. आणि कितें रे कंप्लेंट कितें गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंट ऑफिशियल करता सिडनी. इज अ पंच मेंबर इज क्वाजी गव्हर्नमेंट पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह. गव्हर्नमेंट ऑफिशियल केन्नाच्यान जालो तो. म्हणजे वॉट एवर इज कलेक्टिंग इज गव्हर्नमेंट कलेक्शन ते गव्हर्नमेंटा खातीर करता. कितें तरी एक लिमिट आसपाक जाय कसल्या गोष्टीची. देन फर्दर इट सेज abuse them in filthy words. व्हिडिओ आसा तुमच्याकडे. मोस्ट ऑफ यू ऑल वर प्रेझेंट. त्या व्हिडिओन खंय दिसता अब्यूज केला सेसिलान तांकां. सेसिल वॉज ओनली आस्किंग म्हाका कित्याक मारल्या काय म्हणून. आणि शी एक्सेप्टेड इट ऑन द नेक्स्ट डे टू अ मिडिया चॅनल. आणि ताणें रिकॉर्ड केलो व्हिडिओ म्हणटा ते. शी स्टार्टेड रेकॉर्डिंग द व्हिडिओ विच वॉज कॅप्चरिंग द इमेज ऑफ मिसेस जेनिफर मॉन्सेरात, देअरबाय आउटरीच हर मॉडेस्टी. ऐकला तुम्ही केन्ना हें? ऐकला असले केन्ना? अरे बाबा तुम्ही BJPचे MLA लिडर्सांचे व्हिडिओ काढूंक वचनाका. सगळ्यांक भितर उडयतले ते BNS अंडर. सांबाळून तुम्ही सिरियसली नाका. हांव सांगता तुमकां फाल्यां ते कसले तुमचेर कितें घालीत सांगूंक जायना. बिकॉज मेकिंग अ व्हिडिओ ऑफ अ पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह हॅज बिकम ऑफेन्स अंडर BNS, नॉट भारतीय न्याय संहिता. अंडर भारतीय जनता पार्टी न्याय संहिता, BJP पुलिस सिस्टम. This is not right. We will sit here. आमको करा भितर उडया कितें करता ते करना जाल्यार SDPO आपय सर. तुम्ही SDPO आपय आनी ताका विचारत नाका. लेट हिम आन्सर वॉट एवर इट इज. तुम्ही एक्सेप्टेबल तांचे FIR करता सर. तुम्ही आमचो कित्याक करना? माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आय एम व्हेरी रिस्पेक्टफुली आस्किंग यू. इफ अ कंप्लेनंट वॅज गिवन एविडन्स ताजो FIR तुम्ही करना. सिडनी हू हॅज नॉट गिवन यू एनी एविडन्स बट ही इज हूज पर्सन यू नो, ताजो FIR कित्याक रजिस्टर? माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. हातून किती इन्क्वायरी केली तुम्ही? या FIR रजिस्टर काय करूंक ना? इन्क्वायरी केली. FIR रजिस्टर करपा तुम्ही जी इन्क्वायरी केली त्याच बेसिसाचेर तुम्ही ताजे कंप्लेंट रजिस्टर करता. आमची इन्क्वायरी झाली. आम्ही आमची इन्क्वायरी झाली सर. आम्ही तिघांनी आमच्या तिघांच्या नावार झाले. आम्ही सगळ्यांनी स्टेटमेंट दिल्या आणि कित्याक उरला इन्क्वायरी करपाक? आणि मंडे निघून कित्याक जाय तुमकां? 20 वर्साचो भुरगो ताचो मोबायल काढून घेतलो सिडनीन धुकलून काढून जाचेर एसॉल्ट केलो ताका हाडून हांगा धमकायला. तुका कंप्लेनी करपाक जाय काय म्हणून तुका आनी कितें FIR करता कितें म्हणून. सो आय मीन पुलीस स्टेशन हे गोंयकारा खातीर काय खरीच लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी इतली भरपूर सरकार येऊन गेले सर. चीफ मिनिस्टर हे पुलिस नेवर ऍक्टेड इन दिस वे. Is chief minister endorsing this what is happening within his ministry, home ministry? काय मिनिस्टरांक खुले रान आसा कितें जाय तें करपाक. सिडनी सारखे मनीस आज पुलीस स्टेशन कंट्रोल करतले अँड चीफ मिनिस्टर विल टॉलरेट दिस. विल चीफ मिनिस्टर टॉलरेट दिस? हर्षित म्हणून तांच्याच मंत्र्यान तांचेर आरोप केला जाका अजून ते काडूंक शकना, तपास जातना. म्हणटकच करप्शन ह्या स्टेजीर पावला की मिनिस्टर आरोप करता ते एक पर्सन हू इज अ कलेक्शन पर्सन तो आज कंप्लेनी करता तो पुलीस स्टेशन कंट्रोल करतो.
And Is this that is the right thing? gundagiri, dadagiri that's happening all the Yes, time. yes, At police Gram station Sabha, फोडील आहे. over here in the villages. हे That's पोलीस all स्टेशन done. फोडील आहे. सर व्हिडिओ पळय परत एकदा पळय व्हिडिओ पहिला व्हिडिओ पळोवन आनी एकदा पळय डिसाइड कर ठीक तू एफआयआर रजिस्टर कर. 10 days. 21st we came here in the morning at 11 o'clock. 10 days. Today is 31st. आमका सांगितलं हा, 72 hours त्यांना. त्या दिवस आफ्टर 72 hours we were told another 72 hours. So आम्ही 72 plus 48 more रावले. सर पूण प्रश्न हो आसा की सिडनी खंय मेळ्ळो वायस प्रेसिडेंटाचे कॉन्वॉय आसलो that he came and his FIR was taken, sir. Is it fair? तुमका सांगा तुम्ही as officer of this police department. And Can you here, say this is no, right? and here it says 1930. Prior to 1930 on the 20th, they came only at around एमएलए तिका पावले 8:50. 8:15 एमएलए पावले. 8:50. No. 8:50 in the evening, and this incident happened at 9 o'clock because I have the footage on my phone recording, नो हांग इन्सिडेंट झाला. and I took out my phone to record her because she the boy and dropped his phone down, and that's why I took out my phone. I was not recording. It is there on the temple CCTV camera. The full clipping is there on the temple CCTV camera. टेम्पल सीसीटीव्ही कॅमेरा अजून काढला नाही. Kalla, म्हणजे then offense should have you been have registered. all the evidence. तो सीसीटीव्ही माहिती करा पुन्हा. दुसरी गजाल सर तुमका सिंपल गजाल तुम्ही आमचे कॉल रेकॉर्ड्स काढता. आमका केन्ना खंय हांगातले गेले जाल्यार कॉल रेकॉर्ड्स काढता आमकां खबरच आसा. टावर लोकेशन तुम्ही काढता. काढा न्ही तिचे टावर लोकेशन. सिडनीचे आनी तिचे कितल्यांक कॉल ते कळटले. सिंपल गजाल बट इफ यू रजिस्टर एन FIR अगेन्स्ट हर अरे ती Without evidence. एमएलए Do the काढून same ती thing. येऊनच्या आधी सर ती येऊनच्या आधी सगळो ऑफिशियल्स पळय येऊन गेले. डेप्युटी कलेक्टर येऊन गेलो, मामलेदार येऊन गेलो, All फ्लाइंग the स्क्वॉड येऊन officials. गेलो. आम्ही त्यांना आपयले, आम्ही त्यांच्यावर मीटिंग केले, फायर डिपार्टमेंट येयलो, त्यांना मेवले. हे सगळे ऑफिशियल्स येऊन गेले डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे. त्याच्या उपरांत ती येता सांजची 9 पावता रातची आणि म्हणटा वी हॅव ऑब्स्ट्रक्टेड हर वर्क. त्यांना आम्ही उलयना हाली. द लोकल्स वर क्वेश्चनिंग देम. लोकल कोण भायली आहा ती जाताली त्यांना. म्हणून तो भुरगो व्हिडिओ काढतालो ते लोकल जाता म्हणून. If she's proud of the work that she was doing and she was doing good She should have work, allowed, no? she should have said, no, we are proud of the work that we are doing. Please record us. Why she has a problem with recording? ऍटलीस्ट सेसिलाक लागून थँक्स टू सेसिल लोकांक ती दिसता. नाल्यार ती दिसाय नासली तालिगांवान. सेसिल कितें काम करता म्हणून फर्सांनी वचचें पडटा. उजो पेटला तेन्ना 2 वरांनी कॉल दिसली. People are calling us because the branch member. No, सर see, many रजिस्टर करा such- FIR. आता तुम्ही तुमका व्हिडिओ एव्हिडन्स दाखयला आता. दिला ऑलरेडी. बिसाइड्स दॅट यू मस्ट हॅव युअरसेल्फ इन्क्वायर्ड. कित्याक तुम्ही आम्ही येता म्हणजे तुम्ही सांगले की तुम्ही इन्क्वायरी केला म्हणून. या सगळ्या इन्क्वायरीच्या बेजाचेर ऑफेन्स रजिस्टर करा न्ही. सोमारपणे कित्याक This is सर? the- ना, तुम्ही FIR register करा. ना, सर, ना. हे करता. सोमारपर्यंत आम्ही रावना सर. आम्ही 10 दीस रावले आता. आणि सोमारपर्यंत रावपाची कित्याक गरज आहा? सर रोल दोन कडे आसपाक जायना न्ही. त्यांचो FIR within 24 hours कहो जाता. आम्ही कित्याक सोमारपर्यंत रावूंक जाय? तशें जायना न्ही. गोंयांत Cannot रोड be कायदो done आसा. like this. तूं सोमार दीस वयतलो दुसरो येतलो PI. ओय मागीर तो म्हणटालो आमचो एक म्हणटालो ना तेणे सांगूंक ना हांव नको हांव आतां येयला आनी म्हाका आनीक 10 दीस जाय. नाजाल्यार स्ट्रेट सांगा करना म्हणून. वो 50,000 काय वो फ्रंट पेज ऍड. वो 1.5 लाखाचो ऍड हो. गोवा स्टेट्यूट डे सेलिब्रेट करता आमचो चीफ मिनिस्टर आणि आमचो प्रायम मिनिस्टर. कमीत कमी हो वयले दाखयना तुमकां कमीत कमी 1.5 लाखाचो ऍड हो. कित्याक हे पयशे वेस्ट करता? This is the award you give. This is the award. This is the award you give What's it is? to your citizens or to a victim lady. जाल्यार हें कित्याक गोवा स्टेट्यूट कित्याक हांगा घाला मरे गोवा सालाच्या शाही डे म्हणून. गोवा हिटलर शाही डे म्हणून घाला. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शुड इंटरव्यून इन दिस. प्रोबेबली ताका खबर ना आसतलें तेज्या राज्यांत कितें चल्लां तें. केन्ना अस्थितंती मनोऱ्यान बसले की तशी परिस्थिती जाता. बट आय थिंक इट इज इम्पॉर्टंट दॅट एज अ होम मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर यू शुड इंटरव्यून इन दिस. what is happening? आज ताजे मंत्री जे करपाक चालले ताजे MLAs कितें करता खबर आसूंक जाय ताका. ताजे डिपार्टमेंटा एडमिनिस्ट्रेशनान कितें चल्लां तें खबर आसूंक जाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें खबर आसूंक जाय. पणजेचेच BLA ट्रान्सफर कित्याक जालें तें खबर आसूंक जाय. सो कितें हें चल्लां? Why we तो as वयर citizens are वयर being काम करता cautious ते in this? जेनेवा मनशाला तो मनीस काम करता म्हणून ती पावंक ना थिंगा. आणि व्हिडिओ काढले म्हणून तेजी जर मॉडेस्टी आउटरीच जाता जाल्यार सिडनीन जे ताका हँडल केला तसो ताचे जायना. जी बायल मनीस रेपिस्टा मदीं ड्रग एडिक्टा मदीं आसा लँड माफिया मदीं आसा तिची मॉडेस्टी आउटरीच जाता आनी सिंपल कॉमन लेडीची जायना.
Sir, you please register the FIR. आम्ही तितल्याच मागतात. We are only asking as per You law. just register the FIR. FIR करून नाही इन्व्हेस्टिगेशन करून तुम्ही जायते करा सर पण ऍटलीस्ट FIR केलेले वी बिलीव की BNS is being followed. पुलिस आहा म्हणून. BNSS is being followed. पुलिस आहा म्हणून तुम्ही होगत FIR register करा. नाजाल्यार पुलिस ना कोहे जाणाय. ना जाल्यार तुम्ही सांगा की you cannot register, there is no cognizable offense. होय तो तितले सांगा चला आमकां. At least त्या तरी सांगा. We will Reply take to a us. आम्ही किया reply. we will take a legal recourse. If we have to go to court and take a private complaint, we will file that. So कितें तरी करचें पडटलें. ना जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन ना. At least ज्युडिशरीन आमकां फेथ आसा सर. आनी ज्युडिशरी गेल्या उपरांत मागीर सगळें बदलता. Obviously, we will not stand tight on what FIR has been registered. We will take this to GSPC. की ह्या दिसा पर्यंत तुमी कितें आशिल्लो? आतां सुद्दां डायरेक्ट तुमकां मारूंक मेळचो ना सर 8 दिसाच्यो. कित्याक FIR on what basis this was done? हाज्या फुडें मारा कितें मारपाचें तें बिकॉज दिस वील बी टेकन फर्दर. पोलीस स्टेशनाचेर काळोख पडलो म्हणून आमकां सांगलें तेव्हा की अशी परिस्थिती सर तुम्ही सांगा की आमकां आज आमी FIR करूंक शकना. वी वील वर्क आउट. सांगत तो तुका न्ही गव्हर्नमेंट टाइम दिलो आणि कितलो टाइम Time, sir. आज तारीख किती आहे सर? आज 31 बारीक बारीक सामान्य मनशाचेर विदिन 12 hours तुम्ही कंप्लेंट रजिस्टर करता. तुम्ही सिडनीक कित्याक सांगना सर? सिडनीक कित्याक सांगना? You'll have not even called Sydney. ती एक इन्सिडेंटाचेर तुम्ही इन्क्वायरी करताला ती इन्क्वायरी होय FIR होल्ड करपाक आशिल्लो न्ही. आम्ही हो कित्याक मागचेच ना register केलो? जर FIR रजिस्टर करून आला आम्ही हो कित्याक केलो मागचेच register? ना. हो FIR करून जाल्यार सर हांव येवचोय नासलो आनी दादीच रावपाचो. हो कित्याक केलो रजिस्टर म्हणजे हो रजिस्टर करपाक तुमकां इन्क्वायरीची गरजच ना. गरज ना आणि ऑफेन्सेस कसली घाला रे. आय मीन आय एम सरप्राइज. I am never had 126 such thing. 351 352 आणि किती- 74 म्हणजे these are heinous offenses for outraging modesty. A woman can outrage modesty of another woman. सर म्हाका एकच सांगा अंडर which law can a woman outrage modesty of another woman? ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर जाला for outraging modesty of a woman. By taking video that too. ते सोड. For I am protecting saying video केलो. myself. For protecting myself. After she raised her So hand. how it is done with against her? They answer na. So every woman who takes a video today, फाल्यां कोण पळय Instagram सुद्धा video काडटाले ऑफेन्स जाली सर. आता Tomorrow any girl who's molested, raped, and she takes her phone out to record, she's going to be outraged. yeah. that is what is This happening. is what is happening. To protect myself and to protect the boys, sir, I took the phone to This record. should be the picture of the day. Goa Statehood Day. Wow. This is what it is. This is the award for Cecil. Cecil, hold this and this. This is what Goa is. This is what Goa is. गोवा स्टेटहूड डे सेलिब्रेट करता सरकार कोटींनी पैसे मोडून. पण गोंयची एक अबलांगारी बायल आसा जिणे ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ले तेच्या कंप्लेनीचेर ताजेरूच ऑफेन्स रजिस्टर करता. दिस इज स्टेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन गोवा टुडे. दिस इज द स्टेट ऑफ होम मिनिस्ट्री इन गोवा टुडे. आणि सगळ्यांची आता एवर. PWD हो, frame केला. रजिस्टर केलो. हो फ्रेम आम्ही त्या खातीर केला. हो फ्रेम आम्ही केला की डेली पळोवचें म्हणून आमी सकाळी देवाक पांय पडटा तेन्ना हे FIR-राक पांय पडपाचें आसा आनी सांजची पणटी लावपाची आहा फुडल्यान की बरी बुद्ध दिव म्हणून देव शुभम करोती कल्याणम. ते बिल्डराचे मनीस थंय सांगूंक वता की आपूण सेशलाक दाखयता म्हणून कितें तें पळय म्हणून कितें जावपाचें. आमकां खबर नासलें काल FIR कळ्ळा सर की हे इतले पावरफूल म्हणून बिल्डर आहेत गोंयांत. गव्हर्मेंटाक पावरफुल जातलेच न्हू. आमचो पुलीस पळय गोंयचो आमकां राखोंक युनिफॉर्म घाल्या तो FIR घेवंक तयार ना. बिल्डराचे पळय ते आहा तेंचे FIR तुमी घेतले. आमचे FIR घे सर आमी वयता घरा आनी कितें सांगू तुमकां. FIR फकत घे. जस्ट से दॅट यू आर रजिस्टरिंग देयर FIR. वी हॅव गिवन द स्टेटमेंट्स. यू हॅव टेकन CCTV. सगळें जालां. कितें उरलां हाच्या? ना जाल्यार आमकां सांगा आमी FIR घेना म्हणून. वी वील गो टू कोर्ट. आय एम सिरियस. आतां ऑलरेडी 10 days have passed. 10 days. That is why आम्ही घेना करीत ना म्हणून सिडनी सारखं मनीस आम्ही भिता म्हणून सिडनी. So that only thing that I can derive from this is Sydney is the king. You'll have made him the king. Sydney is कायदो the वेगळो king. वेगळो आसा असो. Who is this Sydney? If you कोणी गेल्या सनद हांगा अप्लाय खबर आसतलें. सनद अप्लाय केला तांकां खबर आसतलें निडापणांनी सिडनी म्हणटा. It's a fact. This is what it is. Government should be put to shame when it comes to this. आमकां आतां हाजेर outrage modesty केल्या म्हणून घाला आमकां. आनी एक गाडयेन व्हिडिओ आयलो तो पयशे मेजतालो तो तिसरो आफ्टर पांडुरंग मडकयकार व्हिडिओ तो FIR क्लोज जालो सर.
अशें आसता ते तो एफआयआर क्लोज ती कोणीच पळोवंक ना अजून चलान 20 लाखाचे बोलता ते 20 लाखाचे चलान जे भरला म्हणटा न्ही तो आपूण ते ब्रायब दिवंक नासली 20 लाखाचे चलान भरला ते चलान अजून कोणी पळोवंक ना की त्या दिसा ताणें 20 लाखाचे कॅशान चलान भरले आनी गव्हर्नमेंट 20 लाखाचो चलान कॅशान एक्सेप्ट करता म्हणून आमचे करना सर. This never used to happen in Goa. म्हणजे कितें चल्ला This कायदो never used सो to happen in Goa. This is the sad reality. हे Really. कायदो म्हणून एमएलएच्या दारात बांदनाका न्ही इतलेंय करनाका सामान्य मनशाक कितें तरी स्पेस जोड आमी दिता. समाजकाय जावपाक तयार ना. एमएलएच्या हें कशें जालां आतां एक कंप्लेंट एक सिंगल कंप्लेंट एक मनशाचेर रजिस्टर जाता दुसऱ्या मनशाचेर जायत ना ताका इन्क्वायरीक 10 दीस लागता अशें जालां 10 दीस लागता आनी हो कॅन रजिस्टर करपाक कितें इन्क्वायरी केली ती सांगा न्ही सर. अजून एकट्याय कंप्लेनंटाचे एकट्याय विटनेसाक त्याचे एकट्याय लोकल मनशाक ते आपोवंक ना थंयचे लोक जे आसा पळय सकयल ते सगळे सकयल लोक आशिल्ले तितल्यांनी सर त्याचं स्टेटमेंट दिला की आमी ते सांगले पीट जावचे ना आनी ते जातले म्हणून एंड देअर लायफ इज एंडेंजर्ड दॅट इज ऑल्सो कॉग्निजेबल ऑफेन्स. Till now, what is entering into their homes? आणि रेड विथ सेम सेक्शन जाल्यार ती सगळी ऑफेन्सान अंडर येता बट ते करना न्ही तुम्ही सांगा सर कितें करू आमी. तो सारे आनी सोमार रिप्लाय करता न्हू आयदर ऑफेन्स रजिस्टर जाता पण सिडनीचे तुम्ही कित्याक केलं सर पयलीं तेका रावपाचें न्हू. आयज पर्यंत तरी सांगा आयज सांग पर्यंत तूं सांगा मागीर रावता स्पॉटार आमी. बीन Mr. Doctor, you have been given the One day additional तो charges दीस here. परत मागतलो. You have the right to call, no? These charges are meant to so that you can take action if the main PI is not there. आयज सांगा सांग We didn't know that you were here. Please. आज सांचे सांगा ते कंप्लेनंट आसा ताकाच सांगा तुम्ही यू कम एन इन्क्वायर एंड दे विल टेक अ कॉल ऑन माय स्टुडंट बाय इवनिंग लेट देम टेल Okay, so कितल्यान आसा आमचो हांव कॉल करता